स्टार्ट करतोय. हा हा, हरे कृष्णा. स्वागत अस्माचे स्टार्ट कर. हरे कृष्ण. अर्धमണിക്കൂർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ശരി. ഓം अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिधां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्ण. अजी मध्वाचार्य पറ്റി ಸಂಗೀನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪറ്റി ಕೊಡ್ತ ಸಂಗತ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ സ്റ്റേറ്റ് ആದ್ರೆ ഉടുപ്പി മഴ സ്ഥലത്ത് ജന്മ ಗೆತ್ತല. 13ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 13 നൂറ്റാണ്ടടുത്ത് ജന്ಮ ಗೆತ್ತಲು ಸಂಗ ವೇದಾವಾನು ಏಕ ನಾರಾಯಣ मध्यगेह भट्ट मुसंगनु एक ब्राह्मण सिल्लो तागिल बायल वेदवती मुसंगिने तंका चेर्डू असिनी दोघ जण चेल्ल्या चेर्डू असिनी ती मोहंगिनी मग आगे ಚೆಲ್ಲಿ तसं थोडं तंका एक चेर्डू चेल्ल्या चेर्डू जामका म्हणून ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചില്ലോ. കൃഷിജാവനു തനി ഒരുപാട് തപസ് സക കോറുവാറാമ്പിനെ തങ്കിലേ ലഗ്യസിലെ अनंतेश्वर देवळ म्हणजे कडवचुनु त्यांनी 12 वर्षांक कठीण व्रत काढले. म्हळ्यार दूधनिक केळ मात्र ते पैचे करतनासिनी सगळ्यांची सांगवचुनु प्रार्थना करतनासिनी म्हळ्यार तांकां चांग चेल्ल्याचेर दुंदे आमकां अशी म्हणाले आग्रहान करतना. तशी जावन एक विजयदशमी दिसू तांकां 12 वर्षां जाल्ले उपरांत एक चेडून जाले. ताका त्यांनी वासुदेव म्हणून सांगून नाव दिलें. वासुदेव नाम गेले ते वासुदेव ഭയങ്കര വികൃതിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുത സൃഷ്ടിച്ചു കുറച്ച് ഇത് ബാലത്തോസില്ലോ. तशें एक दिसा ते बालकांची हांगा खेळच्या वेळार एक खेळच्या वेळार एक सोरो पयलो. हंगा एक दुर्गादेवी देवळान चालीक हंगा वचून जांचानीक दुर्गादेवी देवळांत त्या सर्पादितीने ताका अटॅक करून चानीक ताणें वासुदेवान ताका तट्टीकून दिमशी मारलो. दिमशी मारजन चानीक अम्मान उद्दीन तो तांकां सुकून ते मल्या उंचार सुकून उडकी मारली. हल्ल्याक उडकी मारलेले आनीक धांवन घरकाड गेल्लो काणकांचे बगेर. ते उडकी मारले ते पायया पावले ते उडपी ते देवळांतू दिक्वताले. तशी സർപ്പാച്ച് പാട म्हणत दिक्किनाण सगळं सांगत आहे. तशी ഒരുപാട് അത്ഭുതം केल्यानं ശരിക്കും സംഘത്തിലരി मध्वाचार्य वायुदेवाला अवतारतो एक्सपेन्शनच आद्यम हनुमान जाल्लो मागीर भीम जाल्लो मागीर कलियुगांतू मध्वाचार्य जाल्लो. 13 युगांतू हनुमान आशिल्लो. तेवढे हनुमान रामाक सेवा केली. मागीर द्वापर युगांतू भीम जाल्लो. भीमान
कृष्णाग सेवा केली. मध्वाचार्य द्वैत सिद्धांतम प्रदर्शित केल्यानंतर मध्वाचार्य आम्ही ब्रह्म मध्व गौडीय वैष्णव संप्रदायांतू असे न्याळंत तेवढी ಸಂಪ್ರಾಯರಿ ಸಿಕ್ಕು ಕವನು ಗುರುವಿಗೆ ಸೊಡಪಸಿನೆ ಶಿವೋನ್ ಸೊಳ್ಳೆಲ್ ಬೆಳೆರಿ गुरुन सांगूचे काय ऐकून तिने खेळून बसतलो क्लासांत अशी खेळून बसतलो खेळून बसून ज्ञानपान तिने कणकटतलो बाकीचे सगळीशी श्रद्धेची गोवन गुरु ती सांगत म्हणून ऐकून सगळं बसूचे वेळे तेवढे गुरु निमगेने तू अशी बसल्यारी तुका ज्ञान मिळताना कवे नॉलेज मिळताना कवे तू काय अशी खेळून बसल्या कशी शेर जाता निमगेने सगळी सांगिने मिजलेली ചോദ്യം क्वेश्चन म्हणजे आमसांगन सांगिने चार टफ जन असेल क्वेश्चन निमगेने ഈസി ജാನು मणी जानूशी जान उत्तर सांगिने तेवढी गुरुक दिशो दिसलो हे साधारण बालक नाही अशी म्हणून दिसताना तेवढी तशी जानू असे वेळेरी एक दिवसा अम्माई बापायशी जोली अम्माई बापाय बाहेर गेलेली वेळेरी अक्का अलिगे एपिचुकोन गेली तेवढी सण प्रायत एक वर्ष सगळं असतो प्रायत तेवढी पोट्टाबुला गता सांगूचायनिक इति दिवप मुहूर्त गोंद्यांचायनिक हे घोड्या दिनच्या असे कुळीतच नव्हे तो कुळीतो कारण हॉर्सग्राम म्हणते हॉर्सग्राम तेंका आणू त्याच्यावर दादिने एका सकाळ बोन असे ना ते सगळं केले जाल्यार चरडाक काय कळपन जाले ना मेरी तेवढे अम्मा बाप्पा बिनी अयो कशी शेर जाता सगळं म्हणून तांकां भंय असे न्ही म्हळ्यार कांय जालें ना चरडाक कसं नाही बुद्धिमुटी जालें ना मागीर मध्वाचार्य जे निजमच्या वेळेरी अद्वैतवादम भयंकर ज्ञान मायावादम प्रत्येक ज्ञान आशिल्ले समयत आशिल्लो तेवढी ते मध्वाचार्याने म्हळ्यार दैत्यवादम म्हळ्यार ते मायावादिകൾ सांगत आहे तू नारायणो आम्ही नारायणो देव म्हळ्याने ना देवाक एक रूप ना सगळं म्हणतं ती सांगत आहे म्हळ्यार मध्वाचार्य सांगत येते म्हळ्यार जीवात्मा वेगळो परमात्मा वेगळो दोन्ही वेगवेगळे तशी दैत्य तशी तशीच मध्वाचार्य सांगत संप्रायर ഒരുപാട് सगळं केलेलं असं एक दिसाशीची ഒരുപാട് लिहिलं असं मध्वाचार्याची तांतुली 1-2-4 नाम बाकीच्यांच्या सांगत एक दिसाशीची गडकडे एक बाप्पान हेंका हाडून ताणे म्हणून दुड्ड जावंका गडकडच्या अभिषेक सांगून दुड्ड काडून घेतले एक बिझनेसमॅन आले की ते दुड्ड मेळ्ळे ना सांगून थंगा आणे तो उडे दीस आमच्यानी गडकडे येऊन निमगेले ते दुड्ड निमगुच्यानी तिच्याने दिनच्याक तांकां वाटना आशिल्लें पंडयताला सगळं कशी म्हळ्यार हे गडकड सगळं कोणें सगळं आदिती जाणे न्ही नाल्यार सोयरी जाणे न्ही जाल्यार तांकां तांकां जाल्यार उदक दिवन खाण दिवन तांकां तृप्त करून तशी सगळं हें करप अशें तांणी खाण जातेर ते गडकान सगळं कापता नाशिल्लीं तशीच आमच्यानी अशीच मध्वाचार्याक वासुदेवाक अशी पोटाबुकीन जनरा भोजन ना तशीच आमच्यानी निमगेन ती पसून आमकां खामच्या दिले ना म्हाका खामच्या दिले ना यो कोण बसला असं निमगून आमच्यानी सांगिने तशें हांव दुड्ड काडून घेतले तर तेन्ना म्हाका आतां दिनच्या जाल्ले ना तेन्ना तो अशें सांगिने तेवढे सांगिने सारना सांगून तांकां एक गडकडेचे जो चिंचे रूख आशिल्लो चिंचे रुका पंथाक गेल्लो तांकां वयच्यानी भोवन चिंचे गुंटी सगळं पडलेली ती गुंटी काडली न्ही हे आळावळ दिल्ली सांगिने धैर्य हे धैर्य तूं सांगून मुश्टीन काडले न्ही ते आळाले हातान दिले हातान दिवच्यानी ताणें विचारची 2 वर्ष प्रायशीचे येता किती करता तो ती विचारची कोण हें करता म्हणून तेंच्यान कोण तरनो कोणच्यो भोर स्वर्ण नाणयो म्हळ्यार भांगराचे पॉयंट आशिल्ले ते म्हळ्यार ताका दिनच्या अशे दुडवांचे बराबर जावन आशिल्ले दुड्ड तातूंत भितर आशिल्ले तेवढे दिसलो तशी तो वता तशी हें गेले तेंच्या आनी मागीर एका 90 वर्षांचो प्राय दिवच्यानी ताका संन्यासम काडटा म्हळ्यार भयंकर आग्रह आशिल्लो वासुदेवाक तेवढी बच्चांनी
अच्युत प्रेक्षा सांगून आशिल्ले गुरु भयंकर जान इष्टं जालें तो संगीने वर्षं प्राय आशिल्ले संगीने म्हाका दिश दिवंका म्हाका स्पिरिच्युअल लायफार वचूंका अशें म्हणून संगीने तवळी संगीने जायने समय जायने संगीने तो अम्मा बापाल्यान बाद काण दिवंका न्हय दिशांनी काण दिवंका दिले तवळी अम्मा बापाले वचून निंगीने म्हाका दिश काडका 9 वर्षं तसे म्हाका दिश काडका म्हणजे तो बापान संगीने आमकां आगे तूं एक चल्ला तसं तवळी तूं शी दिशा काडसनी अशी जान गेल्यारी आमकां कोण आसताले मागीर चेली एक पेरणे आसतली तवळी दिशा काडू सुना आमी अनुवाद दिना अशें सांगिने तवळी अम्माली वचून निमंग तूं सांगिने अम्माली निंगी चाली अम्माने सांगिने आम संवेदना अशें सांगिने तूं एकलो नस सांगिने तवळी तुजे ओदी निंगिने एक बाग बळक चल्लो लगेन जाल्ला जाल्यार तुमी म्हाका सोडते निंगिने तें म्हळ्यार आलोची करूं सांगिने तो बळी संमय दिली ना सगळे जांच्यांनी गांवसार एक दिसा वचून सांगिले तुमी म्हाका सोडले ना जाल्यार हांव आंगणची मागीर तोंड तुमकां दिपोयम ना जाल्यार म्हाका सोडली जाल्यार एडेकेडे एकतो येता तूं मागीर तोंड कोण अम्माक दिकू जाताले अशें म्हणून सांगिने तवळी अम्माक सगळें भाशमन देणे तवळी बाप्पाक अशी भाशमन देंच्यानी बाप्पानी तिगेने पय्यांकडे मध्वाच्या वासुदेवाले पय्यांकडे पांय पडलो साधारण सन्नाळां पय्यांकडे व्हडल्या आळांनी पांय पडप ना तशी पांय पडप आसता जाल्यार सन्यासी जावन आशिल्ले अम्मा बाप्पा सन्यासी जावन आशिल्ले पुताले अम्मा बाप्पाचो पुता मुखार येयले जाल्यार तांणी नमस्कार घालता खूब सांग तो मंगिजाची गोवन तिने तवळी वासुदेवान सांगिने अयो आतां बाप्पान नमस्कार घाले न्हय तवळ्या सन्यास जाले न्हय सांगिने तशी जावना अशें म्हणून सांगिने सगळे जावन हे अच्युत प्रेश गुरूक एक एक शिकोवन दिले कडेन अच्युत प्रेश गुरू कशी म्हळ्यार अद्वैत सिद्धांतांतले हे फॉलो करचो आडतो आशिल्लो म्हळ्यार वासुदेव कशी म्हळ्यार द्वैत सिद्धांत आशिल्ले आडतो आशिल्ले ते त्याच मध्वाचार्याक ते इश्टन्न आशिल्ले तशी जमचानी ग उणे काळ जमचानी ग ते इश्टन्न तीन जमचानी सांगिने गुरु सेवा सगळं करतलो आशिल्लो चान्यान सेवा करतलो गुरुदक्षिणा सांगिने प्युअर डिवोशनल सर्वीस करप आशिल्लें दुड्ड जावो गणकाय जावो दिवप ना आशिल्लें तशी जांच्यांनी ग एक अभिप्राय विचारचो तेंच्यांनी ग ते आश्रम सोडून वासुदेव वतत तवळी आद्यम वर्षांच्यांनी ग ताजे मुक्तान दिशा काडली दिशा काडच्यांनी नांव दिलें न्ही ती म्हळ्यार पूर्ण प्रज्ञा तीर्था म्हणून पूर्ण प्रज्ञा तीर्था म्हणून सांगून अच्युत प्रेक्ष गुरुन नाव दिलें दिशक अंजमचानी ग मागीर ते आश्रम सोडून वतत हांगा खंय बद्रिकाश्रमांत वतत बद्रिकाश्रमा वचून वेदाभ्यास मुनीलेगी वचून थंग वचून सगळं पायरी सगळं शिकूंक सगळं जावन थंग वचून वेदव्यास दिकून तवळी भगवद्गीता वेदांत सूत्रम ताजे पटी सगळं भाष्य बरोवनच्या सांगून सगळं नॉलेज सगळं दिल्ले आनी ग्रहीत केल्लो सगळे जांच्यांनी थंग बद्रिकाश्रमांत येवन नरनारायण क्षेत्र नरनारायण देवळ थंग बसून ताका सगळं भाष्य सगळं बरयलें ते सगळे जांच्यांनी हे गुरुलेच एक शिष्य म्हळ्यार मध्वाचार्याले गॉड ब्रदर आशिल्लो सत्यतीर्था म्हणून तें नांव आशिल्लें ताका हे द्वैत सिद्धांतांत भयंकर आकर्शणान दिसून मध्वाचार्य कुटांत अशी सरेंडर जावन सेवा करूं आरंभिले सेवा करून संतोष पिची करूं आरंभिले मध्वाचार्य तशी जावन ताजे कुटांत कूड गेलो ते जावन एक दिसा ഒരുപാട് ലീലകൾ ചെംചില്ലत एक दिसा हांगा वचे वळेरी रना पांडे टमाटा प्लेन नांजलेरी काय वाटना पांडे सगळं म्हळ्यारी सगळं चौकून सगळं वच्चू का आशिल्लें तशें वचे वळेर रनांतल्यान सगळं वचे वळेरी एक दिसा जायते चोर मारी आशिल्ले ते रन्ना सगळं ते रन्ना आशिल्ले ते चोर मारांनी विद्यार्थी आमच्या तांच्या अंगस्तानी अशें म्हणून तांकां हें करूं जावन अटॅक करूं जावन की श्रमिकांनी तवळी मध्वाचार्यांनी ती केलें म्हळ्यार एक सांगलें एक लुगट काडलें एक बोळ सरी केलें न्ही उंचार बीन जांच्यांनी तांकां दिसान तें भांगरा बोळ अशें म्हणून दिसलें आनी तें दोरू जावन वचून दोगेन सगळं कूड जावन तमिळ झगडे घेवन ती तमिळ मरण घेवन तमिळ दिनशी मान ती सगळं मेळ्ळी तशी ही राष्ट्रपती जाली
मागीर बग्गळ्याक अशीची रानांत तुल्यान अशी वच वळेरी अशीची कोळ्ळकार आशिल्ले ते कोळ्ळकारी म्हळ्यार आमकां सगळं दोन हें करचें मागीर तर तांणी अशीची हें करचें आनी मारू येयले कडेक नाल्यार काट्याक गोरू येयले कडेक ती फातोर जातली फातोर जाले कडेक कांय करूं जमना ते कोळ्ळकारांक कांय करूं जमना तर तांकां मनान जेन्ना सादारण जावन आशिल्ले आळ न्हय अशें करून मनान जेंच्यांनी गोंयची केन्ना म्हळ्यार मागीर तांकां सरेंडर जेनी ती द्वैतवादान हें जावन ती सरेंडर जेनी ते कोळ्ळकाराले घेवन सरी अशी सरेंडर करून डिसायपल करूंक साथ जेन्ना मध्वाचार्याक मागीर अशी बग्गळ्याक हें म्हळ्यार अशी रानांतल्यान वच्चे म्हळ्यार एक दिसा सत्यतीर्थाक हें करूंक आक्रमण करूं जावन अटॅक करूं जावन एक वाग येयलो वागींच्यानीक ते वाघाली गुस्ती धरून हें करून मध्वाचार्यान ते वाघाक दिमशी मारलो तशी सत्यतीर्थाक रेशीचे गेलो तांकां हे बद्रिकाश्रमा वचून जेंच्यांनीक मागीर दुसरे एक दिसा लेगीन बद्रिकाश्रमांत वचपाक जाय मध्वाचार्य वता उलयली तांकां वचून जेंच्यांनीक मध्वाचार्याक भयंकर इश्टान जेन्ना वेद अभ्यासाक तवळी सांगिल्लें तूं महाभारता पटी लेगीन हे श्लोक इंग्लीश श्लोक आसा ते श्लोक लेगीन ताका लेगीन भाशा बरोवंक अशें म्हूण सांगिल्लें तवळी थंग नारायण देवळा बोरोंच्या आरामेने बोरोंच्या सत्यतीर्थांत ते सगळं बोरोवन काडलें पेज कणकीन अशी श्लोक सगळं ಮುಂದಿನ आपल्या ताजे पटी सगळं बोरोवन काडूक हें जालें साक्षात नारायण हें सांगिल्लें हें बरयलें सगळं शरिके आसलें परफेक्ट अथॉरिटेटीव तेन्ना हें फॉलो करता जाल्यार तुमकां सगळं स्पिरिच्युअल लायफान तूं मुखार वचपाक सादी जातालें अशें म्हळें सांगिल्लें तशी सट्टांनी तांकां कूड जावन आशिल्ले सन्यासी मार आशिल्ले हे शंकराचार्याले अद्वैत अंतू आशिल्ले आळ लेगीन आशिल्ले ते लेगीन अंतू द्वैतांत येवन तांकां लेगीन मध्वाचार्याले फॉलोवर्स डिसायपल सगळं जांच्याक आराम दिलें तशीच एक दिसा गंगा तीरार वचच्यानीक गंगा क्रॉस करपाक आशिल्लें गंगा क्रॉस करूं वचच्याक बोट ते हें कांय ना तवळी ती करप ते सगळं फॉलोवर्स राबोवच्यानीक मध्वाचार्य उडकी मारली त्या उडकी मारच्यानीक गंगा नदी उडकी मारून पट्टन पळटां पावलो तवळी थंग चोंच्यानीक कांय वस्त्र कांय तिमलें ना कांय जालें ना तवळी आमकां दिशेळ गेलो हें कशी म्हूण तांकां वचच्या जालें ना तशें त्या रयाली गेलो तांकां वचून रयाक सांग इश्टान जेन्ना अशी मध्वाचार्य दिकूच्यानीक तवळी आमी ती सेवा करता इतली करता सगळीं विचारलें सांगिल्लें म्हाका आतां मागीर फॉलोवर्स सगळं पळटां तूं राबिल्ले पयले तीरा राबिल्ले तांकां येता हाडचे बगेक एक बोट पेटोवंक अशें म्हूण सांगिल्लें तवळी बोट पेटोवन तांकां सगळं येता अशी सगळं ഒരുപാട് स्टोरीज अशी हें केलें आसा तशीच एक बग्गळ्या म्हळ्यार एक दिसा मध्वाचार्य अशी तांगेले फॉलोवर्सांक घेवन हांगा हस्तिनापूर गेलो हस्तिनापूर वचच्यानीक थांगा कुरुक्षेत्र म्हळ्यार तयार वचून जेंच्यांनीक थांगा वचून सांगिल्लें कुरुक्षेत्र युद्धम कशी चमकिलें एका आळू थांगा राबून चमकिला म्हणट आशिल्लें विवरण शरिके ओरिजिनल जावन तेन्ना किलाळाला म्हणट मध्वाचार्यान सांगिल्लें पूण सट्टांक एक दिशेळ गेलो ते जेंच्यांनी तांकां उद्दिलें सांगिल्लें तुमी आई तुमकां एक साधन दाखोवन दिना म्हणून एका वचून कोण जोन जेंच्यांनीक तांतू भितर एक गद आसा ती गद कांड दाखयलें सांगिल्लें ही तो भीमा गद कुरुक्षेत्र युद्धा वेळेर ही गद कांत जायते जाण हस्ती मागीर थंग आशिल्ले पडायाळे तांकां सगळं कबरेवांक सगळं दिमशी मारलेले गद ही अशी म्हूण सांगून दाखयलें सट्टा दिशेळ गेलो तेन्ना ती गद तशीची हांगाची दवरून पूर्ण सोडली मागीर ती हाका भितर ती गद कोण विकिल्ला म्हूण सांगता तशी जावन मागीर एक दिसा गंगे तीरेर बसूचे वेळेर बोटांच्यानीक ते बोटा भयंकर जोड वारें आशिल्ले वेळेचो आशिल्लो ते जोड वाऱ्या वेळेर बोट येवन हांगा तट्टी जावन हांगा आडयोन जावन अशें राबूचे वेळेर तांकां सगळं भंय जालें तेवळी ते तीराचेर एक सन्यास बसयल तांणी दिक्कीन ते बोट तांणी सांगिल्लें हांव ऋषीची गोरका अशें म्हूण सांगून अशी ओडान सांगिल्लें
ते सांगूच्या आनी मध्वाचार्यांनी तिके म्हळ्यार एक लुगडे टाकून टोकळ्यांनी अशें करून कोडी विशी करचे म्हणटा अशें करून दाखयलें. दाखोवन आनी ते जोडवार रब्बीने ते बोट तांकां येयलें. एंजमच्या आनी तांकां एंजमच्या आनी तांकां भयंकर संतोष जालो. सांगिन इतजे आमकां आमी पेंजींचा तयार आमकां रिशीचे गेले म्हाका कांय नाका आम संन्यासी न्हय तवळी म्हाका कांय नाका आमी सांगिन तवळी तांणी सांगिन गोपीचंदनान सगळें आसता तांच्या भितर सांगिन तवळी गोपीचंदनान जाल्यार आसो ते आमकां हाडिलें म्हूण सांगून गोपीचंदनान सगळं तांकां देवोन बरेवणें काडटे सगळं. तशी जावन ते काडटे घेवन बच्चा आमकां माडा बच्चा म्हूण सांगून अशी बच्चा बळेरी तांकां बच्चा बळेरी एक वाटे पंचारीक एक काट्ट बेतुन्यांच्यानी तांकां बलरामजी आसतले तांतू तेन्यान उणें चिन्यांच्यानी मागीर बच्चानी तांतू सगळ्यो कृष्णान विग्रह येंजाने सगळं सट्टांक विशय जालो संतोष जालो. कृष्ण म्हळ्यार मध्वाचार्य परम दिव्योत्तम पुरुषान म्हूण सांगून हें करता कृष्णाचो मेन ध्यान आशिल्लो मध्वाचार्यान. तशी जांच्यानी तांणी पाडू पोकी करूं कोणा पोकी करूं जायना. 30 जाण 30 जाण आळ आशिल्लीं कोणा पोकी करूं जायना. सगळ्यांच्यानी मागीर म्हळ्यार कृष्णाली इच्छा जाती म्हळ्यार प्युअर डिवोटी जावन आशिल्ल्या आळांची पोकी करता म्हूण सांगून मध्वाचार्यान ते इसी जावन पोकी करून हांगा उडपी व्हरून स्थापीत केलें. तशीच व्यास भगवानान एक भयंकर संतोष जावन हें सगळं जमच्यानी एक सालिग्राम दिल्लो आतां मध्वाचार्याक सालिग्राम दिलो तेणी व्हरून हांगा उडपी व्हरून दवरून पूजेन सगळं पळोवन आशिल्लें. मागीर केन्ना प्रिचींग सगळें आशिल्लें आनंदेश्वर देवळां वचून प्रीच करप आशिल्लें. तशी जावन ते बोटार सुगून हें जालें. मागीर एक दिसा इतले जाण म्हळ्यार प्रीच करचे म्हळ्यार अशी हें करचे म्हळ्यार पट्टन 79 वर्षां ज्या आयशेनी ते वेळेर ते प्राय जाल्ली सगळी हे लोकांक सुगून अचुका म्हळ्यार समय हें जाल्लें. तांतू बरशी हे विग्रह म्हळ्यार कशी म्हळ्यार विग्रहाक आसा ती सांगूक समय आसता वेट म्हूण कळना तेन्ना हांव हें करता. रुक्मिणीन सगळं पूजेचे गेले हें आशिल्लें ते विग्रह ते एक दिसा रुक्मिणीन सगळं पूजेचे घेवन जावच्यानी देवकी आग्रह आशिल्लो म्हाका यशोदान बाल लिले सगळं दिक्किलें म्हळ्यार यशोदा देवकीक अम्मान समजा अम्माक दिकूं जालें ना तेवढ्या अम्मान सांगिलें म्हाका काय दिकू कापुता तुगेर बाल लिला सगळं म्हूण सांगिलें शेरी दाखोवन दी म्हूण सांगून बालेरो म्हणजे ते रुक्मिणीन दिक्किलें. रुक्मिणीन दिकूच्या आनी रुक्मिणीन सांगिलें म्हाका कांयच्या भयंकर इश्ट जालें म्हाका दिवं एक विग्रह म्हूण सांगून तशी विग्रह दिलें. ते विग्रह पूजेचे करून आशिल्ले. तशी जावन जावन ते विग्रह पूजेचे जावन जावचे आनी कृष्ण अशी स्पंदन धामांत बसतात तेवढे अर्जुन हांवें पिचे राणी मारान सगळं हांगा सगळं वोवन जावन जमच्यानी तेजेन म्हळ्यार हे राणी मारान सगळं जमच्यानी ते काळ जमच्या तिणी ते गोलो धामांत गिन्नी तेवढी हे विग्रह गोपी ताल म्हूण सांगून हांगा द्वारका हांगा पडलें ते चंदन कट्टान पडून जावन द्वारकान सुकून येयन कपल तशें ते देखून ते आमचे सुकून हांगा मध्वाचार्याक मेळ्ळें. मध्वाचार्याक ते बिचार बसीचे वेळेर अशी दिसतालें म्हाका आजी कृष्ण मेळू पुरो कृष्ण मेळू म्हणना सांगता तेवळी अशी एक 12 सहस्त्र म्हूण सांगून बरयल्लें आसा मध्वाचार्यान 12 सहस्त्र स्टॅम्प्स सगळं बरोवन जेंच्यानी हें कपल सगळें येयलें. तशी जावन म्हळ्यार विग्रह ते हांगा उडपी कृष्णा देवळांत हे विग्रह दवरून हें करता हे 8 मठ सगळें हें केल्लें. मागीर एक 37 बूक सगळं बरयल्लें आसा. ഒരുപാട് ഭാഷ ഒരുപാട് हांगा कायरीन गेलें आसा. सत्य सांगत जाल्यार आमी सगळं हे ब्रह्म मध्व गौड वैष्णव संप्रदाय आमगेले तिकी पुण्यता गेले जन्मायतल्यान केल्ल्याने अभिमान दिसता आमचे सगळं हें जावन तशें 89 वर्षांच्यानी अशी प्रीच करून बसीच्या वेळेर देहत्याग करू जावन अशी श्रद्धेची करून अशी प्रीच करून बसीच्या वेळेर पट्टन आदर्श जाता मध्वाचार्य म्हळ्यार बॉडी कांय हांगा कांय दुखोवप ना पट्टन आदर्श जाता. आदर्श जावन व्यास गुरुनी वचून तांतू आलीन जाता अशी म्हणटा सांगत आहे. गणभाशे संचार पुष्पवृष्टी सगळं जाली तर बळी तशी जाता म्हणून सांगत आई
अशीं कितें सांगून घेन हांव सौम्य जालें तुजें न्हू तर रब्बयता सट्टांकी आनी ते सांगिल्लें जाल्यार तुमी श्याम पावका म्हाका तिर्ती कोण दिंका ते सांगिना जाल्यार ते गेले तर तेंच्या हांगा सांगितलें तेंचे फळ सगळं गुरुर जयंत तेन्ना हांव सांगून रब्बयता हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा माताजी भारी चंदुकोन तुम्ही आमका श्रीला माधवाचार्य ಬಗ್ಗೆ तांगेल जीवन चरित्र ಬಗ್ಗೆ चंदुकोन आमका ज्ञान दिल्ले माताजी आमका सने गोत्नाशिल्ले तांगेल ಬಗ್ಗೆ तुम्ही तांगेल सगळे जीवन चरित्र तांगेल बाल्य तांगेल शिक्षण तांणी दीक्षा घेतिले तांगेल दीक्षा जीवन तांणी कशी ते हे आमचो ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय कशी आमकां ते आमी तांणी स्टँडर्ड आमकां सेट केल्ले आणि तांगेल इन्स्पिरेशन घेवन आम्ही आमगेल्या लाईफान तांगेल ते प्रिन्सिपल्स कशी अप्लाय करका आम्ही एक भक्त आमगेल भक्तीन आम्ही कशी मुखारसून वचका म्हणून सांगून तुम्ही चंदुकोन तांगेल्या एक जीवनाचे चरित्र सांगून घेवन आमकां विवरण दिले माताजी अर्ध घंटान तू कंचेके पावना जाल्यार तुम्ही तुमगेले त्या नॉलेजान एक अर्ध घंट्यान ते एक जिस्ट आमकी एक दिलेला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही हांव एक सौभाग्य म्हणलें की हांव उडपी तो घर कोरनास उडपांत रक्त आसा हांव मध्वाचार्य उडपांत ताणें कृष्ण टेंपल केलेलें आसा सौभाग्य म्हणलें माताजी सौभाग्य तुम्ही येयलेली आजी वय माताजी पण गोपीचंदनाची एक विषय सांगली ना माताजी तुम्ही ताजी एक सनवची एक 2 ಲೈನ್ಸ್ ಪಳೆಯ ಕನ್ನಡಂತೂ ಗೋಪಿ ಚಂದನದೊಳಗಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮೂಡಿ ಬಂದ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಹಡಗಲಿ ಬಂದು ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ತಾನಿಂದ ಮುನ್ಸಂಗನು ತೈಂದಕ್ಕನು ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕನು ಉಡುಪಾಕ ಹಡಗ ಅಂತ ಬೋಟ್ ಅಂತ येवनु उडुप ಅಂತ वास उडुपी एक धाम जावनस माताजी खुशी जाल माताजी मस्त मस्त खुशी जाले हरे कृष्णा माताजी थैंक यू हरे कृष्णा धन्यवाद कोणाके कसने माताजी लागे आईचे विषय ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಚಾಸ್ಲಾರೆ ನಿಮಗೂ ಏತ हरे कृष्णा हरे कृष्णा आम्ही आमगेला आईचे नेक्स्ट टॉपिक आसा श्रीला रामानुजाचार्य तांगेला डिसअपियरन्स डे आजी आम्ही हंगेल ಬಗ್ಗೆ आमका ज्ञान दिवच्याक आमगेलो आसाची हिज ग्रेस मदन मुरारी प्रभुजी स्वागत करता आणि हंगेल ಬಗ್ಗೆ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिवचा प्रयत्न करता प्रभुजीला ग्लोरिफिकेशनाक मेगेल प्युरिफिकेशनाक तांगेल ಬಗ್ಗೆ एक इंट्रोडक्शन दिवचा प्रयत्न करता प्रभुजी हन्नी एर्नाकुलम मधकून असाची हन्नी तांगेल साधना कृष्ण कॉन्शियस साधना साधारण 20 वर्ष लगायत करता असाची आत्ता हन्नी नवी मुंबई वाशिंतू वास करता असाची हंका हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हन्नी दीक्षे दिल्लस हन्नी श्री राधा गोपीनाथ देवस्थानांतू डेटी वर्शिप करता असाची आणि हन्नी एक काउन्सिलर जावन घेवन सेव दिता असाची हंगे धर्मपत्नी जावन असाची हर ग्रेस माद्री देवी हन्नी एक हाऊस वाईफ जावन असाची आणि ह्या दंपतीक एक चेले चेडूं आसा तिगेल नाव आसा जान्हवी त्या चेडूं आतां तिगेले सेकंड इयर बीकॉम कॉलेज शिकता आसा हरे कृष्णा प्रभुजी तुमका एक हरे कृष्णा महामंत्र सांगून घेवन स्वागत करता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभुजी स्वागत आसा हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सगळं भक्तांक मेगेल दंडवत प्रणाम तुम्ही एक चान्स दिले आमका आजी रामानुजाचार्य मेगे उलोवच्याक ताजे खातीर म्हाका
रामानुजाचार्य ऐकूके उन्हें शिकूके एक चान्स मिले. थँक्यू सो मच तुम्ही सगळे येयली हांगा हे झूम प्रोग्रामाक. हांगा मेगेल अम्मा आनीक मेगेल मौसी आनी मावस तांगेल सुन हांव आशीर्वाद आग्रहीची करता की आमच्यो सांगूचे म्हाका एक शक्ती मेळूं बेगे. हरे कृष्ण. तेवढं आज आमका आयचे टॉपिक आसा रामानुजाचार्य. तेवढी शास्त्रांत सांगत आई ती म्हळाय ये मेटीरियल वर्ल्ड एक वेल मन की वेल वेल लांबी तेरी आम्ही सगळे वेल लांबी तेस आणि ते वेल लांबी तेरसून बाहेरच्या आमके एक चान्स थंग चार रोप्स घाले नसतांगा. ते चार रोप्स चार संप्रदाय जसं आमका कळता की देवान चारी लोकांक चारी जणांक हे ज्ञान दिले तातूं आदींच्यान ते म्हळ्यार रुद्र संप्रदाय महादेवाय ज्ञान दिले देवान आणि रुद्र संप्रदायाक विष्णू स्वामी म्हण ताजे आचार्य येता. सेकंड येता कुमार संप्रदाय. कुमार संप्रदायाक देवानी कुमार संप्रदायाच्या तांकां दिल्ले नसिने कुमार संप्रदायांत निंबार्काचार्य कुमार संप्रदायाचे आचार्य आसा. तशीच कृष्णान श्री संप्रदाय म्हणून एक लक्ष्मी देवी एक ज्ञान दिले आणि तंतू सुगून येता आमगेल रामानुजाचार्य. आणि तेंच्या लास्ट जे येता असं म्हळ्यार ब्रह्म संप्रदाय. ब्रह्मदेवाक देवान ज्ञान दिले न्ही आणि ब्रह्मदेवाचे ज्ञान माधवाचार्य एक रूप जानू हे कलियुगा सत्तांके मिळता. चैतन्य महाप्रभून माधवाचार्य असुगून दीक्षा तांगेल ते संप्रदाया दीक्षा घेतली आणि सगळे संप्रदाय असुगून दोन दोन बेस्ट चीज लिवन चैतन्य महाप्रभून गौडीय वैष्णव परंपरा स्थापन केले. तो आज आम्ही ये कशी ये संप्रदाय ताजे पती आम्ही थोडं फर्स्ट डिस्कस करते ते खातीर आम्ही रामानुजाचार्य ग्लोरी बाते उणे डिस्कस करूया. आमकां सगळ्यांक करता भागवतम सुरू जाता श्रृंगीन परीक्षित महाराजाक शाप दिता. तशी शाप दिवच्यानी ते दिवस तोट ब्राह्मणाल शक्ती उण जावन येता आणि ब्राह्मणाल डिक्लायन वेळे तांणी वेदां सांगिल्ले वेदांतू एनिमल सॅक्रिफायस सांगिन आसा तशें ते एक पर्टिक्युलर कार्या वेगळे सांगिल्ले एनिमल सॅक्रिफायस सांगिल्ले. तशें ब्राह्मण पती जमच्यानी तांणी वेदां सांगिल्ले एनिमल सॅक्रिफायसाक चड इम्पॉर्टन्स दिवन यज्ञ इत्यादी करूं जाले. यज्ञ इत्यादी करचे वेळे एनिमल सॅक्रिफायस इतकी जाम जाले देवाक कृष्ण बुद्ध के रूप बुद्धा रूपात अवतरीत जालो आणि तांणी सांगिने वेदिक कल्चर शेरी नाही ताका तिरस्करीत केले आणि त्यांनी बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी पुरा दुनिया इंडिया मोत्तम त्यांनी प्रचार केले. आता कशी म्हळ्यार आता एक हायवे असं म्हळ्यार ते हायवे एक प्रॉब्लेम जाले तशी वेळा आम्ही ती करताय वगळ एक वाटेन एक जगासून दुसरे जग वताय ते करू जावन हे हायवे प्रॉब्लेम वेगळे बुद्ध देवान केले दुसरा एक वाट दाखयली. पण ते हायवे इज द बेस्ट रूट ते दाणे पुणे ते क्लियर करता ते बी एक शंकराचार्य येयलो. महादेवाल स्वयं अवतार शंकराचार्य येवन त्यांनी वेदिक फिलॉसॉफीक वापस परत घेऊन येयले वेदिक फिलॉसॉफी. तशें त्यांनी ते गुप्त रूपान त्यांनी ताका मायावाद नाम दिन म्हळ्यार देवूया एक म्हणून सांगून सगळ्यांक तांतू आकर्षित केले भगवान. तशें ते आनी आतां हे हायवे त्यांनी हे क्लियर केले पण ते हायवे आनी वगळ क्लियर करू पेगेक हे चार संप्रदायांतून आचार्यान जन्म दिले. चार संप्रदायांतून आचार्याने भक्ती मार्ग पुनर्स्थापित केले. तंतू मेन जान रामानुजाचार्य आणि माधवाचार्य अन्य दोघांनी हे मायावाद फिलॉसॉफीक खंडन करून ऍक्च्युअली भक्ती मार्गा स्थापन केले हे भौतिक संसार इंडिया. ते जान चैतन्य महाप्रभू येऊन सगळे संप्रदाय सुगून दोन दोन चांग बेस्ट चीज जो काण त्यांनी ये गौडीय वैष्णव परंपराक आगे केले. तवळी चैतन्य महाप्रभून रामानुजाचार्य संप्रदायासून दोन चीज काढल्याने एक कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन. कृष्णा हांचार कोण ना आणि भक्ती इज द सुप्रीम एंड सेकंड उन्होंने कहले वैष्णव सेवा वैष्णवांक सेवा करचे भगवाना सेवा करचे सम म्हणून हे दोन कार्य रामानुजाचार्याक एकदम मेन फिलॉसॉफी तांगेन तांचो सुगून बेस्ट तांणी काण चैतन्य महाप्रभून हे
गौडीय वैष्णव सिद्धांत प्रचलित केले. तर आता आमकां आज रामानुजाचार्या तिरोभाव महोत्सव तेवढा मी आज त्याच्यापैकी आमकां उन्हें डिस्कस करूया. आम्ही प्रार्थना करता की सगळे वैष्णव लोग म्हाका आशीर्वाद दिया की मैं कुछ सांगू जाता. भाषा उतलेंच्या आंगणे में गेले पण 2 वर्ष जाली कोंकणी उल्लेयनात म्हळ्यार आता प्रभुजी मुरलीधर प्रभु नमका एक आज्ञा दिली आम ट्राय माय लेवल बेस्ट. तळी हे रामानुजाचार्य जन्म जो जाल्याने श्री परंबत्तूर म्हणून सांगून एक जगह आता. श्री परंबत्तूर तमिळनाडांतूल एक पुण्यस्थळ थंग तांगे जन्म जाल्याने. तांगेला अम्मा अप्पा नाम सिने केशवाचार्य आणि कांतिमती. तांगे जन्म जम चानी की ना एस्ट्रोलॉजी असा सगळं खूप चांग चार्ट असीन तांगेने एकदम फर्स्ट क्लास चार्ट असीन तो सगळं सांगता हे ही बिकम ए ग्रेट पर्सनॅलिटी. तर तांगेले अम्माले एक भाव आशिल्लो. तांगेले नाम शैलपूर्ण श्री शैलपूर्ण. शैलपूर्ण यमुनाचार्याल डिसायपल आशिल्लो. तो शैलपूर्ण हेन सांगिने ये न्हू ये स्वयं लक्ष्मणाला अवतारत रामानुज इसलिए तांकां नाव रामानुज म्हणून सांगून नाम दिले. अनुज जान आशिल्लो रामानुज म्हणून सांगून नाम दिले. तर रामानुज ओडजमचे वेळे त्यांनी थंगा स्कूल आवचे बसीने तवळे एक तवळी थंगा ये यमुनाचार्य सॉरी यादवाचार्य म्हणून सांगून एक व्यक्ती आशिल्लो. वो मायावाद फिलॉसफी शिकयतालो. तागेले कितें शिकू गेलो बट ही वॉज ए वेरी prominent आचार्य देर. तो उन तांगेल सिक्का बसीने तबली इथे पुणे ये यादवाचार्य संगुच्चे वेळे रामानुजाचार्य ओड दुःखम चावत मतलब हर चीज वो यादवाचार्य करतल मलाई त्यांनी मायावाद फिलॉसफी म्हणे ते एक्सप्लेन कोण दिताय. ते ऐकून रामानुजाचार्य खूप दुःख जाताने. बोर वेळे रामानुजाचार्य गुरुक सांगतलो तुम्ही सांगूचे शेरी नाही एशी नाही सांगू का ये एशीदा म्हणून बहुत सारे सांगताले. तो गुरुक सಣ್ಣ एक ईर्ष्य दिसतली हे म्हाका शिकयता म्हळ्यार ताका डिफीट करू रामानुजाचार्य डिफीट करू यादवाचार्य जायतना आसली. तर तांणी एक कॉन्स्पिरसी केली की यादवाचार्य सांगिने सगळे डिसायपल आले की आमकां गंगे स्नान करूच्या वचात आणि थंगा मणिकर्णिका घाट म्हणून घाट आसा. थंगा पावले वेळे आम्ही रामानुजाचार्य उदका बुड्डोवन तांकां मारुया तेंतर आमकां वापस येवं म्हणून सांगून. तसे असील वेळे रामानुजाचार्य आणि हे सगळं कोण यमुना मत तसीने. रामानुजाचार्याले काशी नाशिल्लो तागेलें नांव गोविंद. तो गोविंद हे मनांजले अशी करूं वता म्हूण. एक वेळ इथे म्हळ्यार रामानुजाचार्य पोट दुख आशिल्लें सण्ण प्रॉब्लम आशिल्लो ताका. तर तें करूचे आनी सण्ण लेट जालें आमचे वेळे बाकी सगळं मुखार गेली. तवळी एक गोविंद ते चान्स म्हणून वचून सांगीन रामानुजाचार्य तू परत वच तुका मारू असीन प्लॅन आसा म्हूण. तें आयकुचें आनी कितें रामानुजाचार्य वापस चौंकू जालो. म्हळ्यार 2 किलोमीटर एक मास चौंकून तांणी गंगे तट्ट पोवचावता नाशिल्ली. तवळी वापस वता कांय कळना कशी वचू गांवांत साऊथ इंडिया नॉर्थ पावली आनी साऊथ इंडिया कशी वचू ताका गोत नाशिल्लें. वचचे वेळे तांकां 2 हंटर्स दिकीन एक बायल आनी एक बमून. तांगेल निंगीन म्हाका एक्चुअली साऊथ इंडिया वचू का तुमी हेल्प करसवे म्हूण. हा मी ते वटेन वचायचो आमकां वचूया म्हूण. दोगे चौंकीनी चौंकून सण्ण जमच्यानी रात जाली. रात जमच्यानी ते हंटरान सांगिने आमकां देवगोड या फाय सक्का आनी सूर्य उदय जाले कडेन आमकां वचू म्हूण. तांणी दोगे न्हिदें पडली. तवळी हंटराची वायफ सांगताली हंटराले की म्हाका उणें उद्दाजा आमकां पिंपच्याक उद्दा तुमी दिशिवे म्हूण. तवळ सांगा तो ऑलरेडी आता राती जाली आता कांय दिकू येना. പക്ഷേ हांगासून उणें स्टेप्स गेलाय हांगे एक सरोवर आसा तातूंत भितर उद्दा आसा तो फाय सकणी आमी तुमकां उद्दा हाडून दिवं म्हूण. हें आयकुचें आनी कितें रामानुजाचार्य हृदया एक ग्रॅटिट्यूड येयलें तांगेलें. अरे म्हाका उतले हेल्प केलें ना हांगा तांणी हांकां उद्दा हाडून दिवचें म्हजें कर्तव्य. अशें राती कांय दिकू देना तांणी हाचेर सकणी उठ्ठान तांकां उद्दा म्हूण दिवं म्हूण. सकाळ गेली सकाळ उठायली चमच्यानी आनी दोगेन दिकू ना. जाल्यार उद्दागे येवन येवया आता खंय आसता न्ही म्हूण तिज्याचो उद्दागे चावच्यानी कितें थंगा एक इट इज अ विलेज इट्स नॉट ए जंगल विलेज. तर रामानुजाचार्य निमगीन ते एक ब्राह्मण येतालो तागेले निमगीन खंयचे विलेज म्हूण. अरे हे तो कांजीपुरम म्हूण तागेले गांव. तवर रामानुजाचार्य केले हांव 1 मास चौंकून हांव थंग गेलो आनी 1 रातीन हांव हांगा पावलो. That means लक्ष्मी नारायणन एक्चुअली लक्ष्मी नारायणन रामानुजाचार्य वाट दाखयली म्हणून तो सांगताय.
तशी जावन रामानुजाचार्य वापस येताने मागीर यादव प्रकाश येता यादव प्रकाश तो रामानुजाचार्य तू पावलो म्हळ्यार भितर सुकून दुःख सिने मागीर भायर च्या सुखान दिकेन हसून दाखयने की हा तू येयलो चांजले म्हणून तशीच आमच्या ना एक डिवोटी असेल सांगा रामानुजाचार्य ब्राह्मण समाजात जन्म जालेने एक डिवोटी असीने तागेलें नांव असीने कांजीपूर्ण कांजीपूर्ण वरदराजाले ओड भक्त आशिल्लो आनी कांजीपूर्ण सगळे दिसा वरदराजा वचून वारें घालतलो केन्नाय राबून वारें घालतलो आनी वॉज अ प्युअर डिवोटी एक दिसा कांजीपूर्ण आली की रामानुजाचार्य वचून निमगीने तू इतने सेवा करता म्हाका एक सण एक सेवा हांव इतली कोरता निमगीने रामानुजाचार्य व्हडलो ब्राह्मण हांगाचे व्हडले एक आशिल्ले एक लाळू तवळी कांजीपूर्णान सांगिने देवाक उद्दाक खूब आवश्यक आसा अभिषेक करूंक बर्तन घासूंक सगळं तो उद्दाक एक सरोवरांसू तू उद्दान दिवचें काम करता तवळ रोज उद्दाक येवन दिता नाशिल्ले आमी आमकां दिसपी आतां तूं साधका भक्तां तूं कशी एक डिवोटीन सांगिल्ल्या एक हंबल अँड सबमिसिव आमगे लायफान तूं दोन चीज इम्पॉर्टंट बीइंग हंबल अँड सबमिसिव म्हळ्यार आमगे गुरुवऱ्यान आमगे सिनियर्सान सांगिल्लें जॉब उतले सिंपल आसो तें करूंक आसीन एक मनस्थिती आमकां जाय आमकां जाल्यार आमी भक्ती उंचार वचचे जातले आचार्य आशिल्ले एक चान्स आशिल्ले एक आळूत आशिल्ले रामानुजाचार्य तांणी एक सिंपल एक डिवोटी जावन आशिल्ले कांचीपूर्णान सांगिल्लें उद्दाक आनी तेंची एक सेवा उतले वर्ष तांणी केली तशी आशिल्ले वेळार रामानुजाचार्य एक हृदय आग्रह येतलो की कांचीपूर्णान महाप्रसाद म्हाका खावंका म्हण चैतन्य महाप्रभू चैतन्य चैतामृत सांगत आई भक्ताल ये सांग महाप्रसादू चरण धूली एंड तनगेल पाय दुलेल उद्दाक ये तीन महाबल भक्त पद धूली भक्त पद जल भक्त भुक्त अभिशेष तीन महाबल तो रामानुजाचार्य म्हणाले ये म्हाका इतली जलाय जावंका म्हण एंड नॉर्मली वचून गेलाय तो दिमना तवळी कांचीपूर्ण एक दिसा प्रसाद खामच्या घर कडे आपयतनी तवळ वायफा बायले सांगतली चा प्रसाद बनाय चा भोग चा कोण सगळं फीस्ट कराय सगून रामानुजाचार्य हेल्प करतलो सगळं फीस्ट रेडी जातने तर रामानुजा सांगता हांव वचून कांजीपूर्ण उद्दून घेवन येता म्हण तशी कांजीपूर्ण उद्दून घेवच्या वच्चे वेळे कांजीपूर्ण कळतसी न्ही की रामानुजाचार्य ये बेग येता म्हाका दिता म्हण तो कांजीपूर्ण इतली करता म्हळ्यार रामानुजाचार्य घर सून भायर गेल्ले वेळे येतलो मगलान सुगून आनी वायफा सांगता हांव येयलो तो सांगता अरे बेस तुमी आत्ता मे गेलपा म्हूण येतलो तेंच्या तर आमकां प्रसाद नो 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 मे गेलपास टायम ना म्हाका सेवा खूब सेवा करूं जरा दी म्हाका खामनात वचूं म्हण तवळी तांगेल वायफी ती करता म्हळ्यार पान घालतली सगळं प्रसाद दितली च्या कोण खात प्रसाद घेतली तेंच्यान पान सगळं काण सांग सुगून दूर परगान धान वतलो ये कांजीपूर्ण उणे गडचे आमच्या रामानुजाचार्य तोल रामानुजाचार्य कांजीपूर्ण येयल्ले हांवें हा येवन प्रसाद घेवन गेलो तवळी तागेल वायफ कुक करता दिसतात तूं इथे कुक करता ऑलरेडी प्रसाद खंय तागेल महाप्रसाद खंय नाही नाही तो शूद्र दुगून हांव तेंकां परगले हांवें शूद्र आनी दिले आनी ते सगळे च्या कोण वाश कोण सोडले म्हणून ते आयकून आनीक रामानुजाचार्य खूब दुःख आसता आनी ही स्टार्टेड चास्टायजिंग हिज वायफ कसन तूं केलें सेलेक्ट मेंटॅलिटी इज नॉट करेक्ट आमी आतां दिसता म्हणून आमकां कितें आतां भक्तांक केदनाय पुणे आमी तांगेले वर्ण जाती शरीर भाव आजेंचेर आमी केदनाय डिस्टिंग्विश करूं पडा विष्णू भक्त म्हळ्यार ब्राह्मणा पशी उंचार तागेले वैष्णव तो हे आमकां रामानुजाचार्य हे आमचो शिकयता तशी जावन एक वेळा इतिहासान म्हळ्यार हे यादव प्रकाश एक राजा एक किंग आसतलो सांगा ते किंगाल दू एक घोस्ट ब्रह्मरक्षस ताका बाध करता ब्रह्मरक्षस म्हळ्यार इतून डेंजरस ये आसता ते बाधत आसतली तो बोर जान ये बहुत नींद येना बहुत कष्ट देता ते दुवेक तवळी कोणी सांगता न्ही यादव प्रकाश म्हणून सांगिल्लो एक आचार्य ताका दिलाय तो ये घोस्ट बाधा काण पेल्ल्या घालतलो म्हणून यादव प्रसाद आपयतलो ये किंग यादव प्रसाद न्हू ये
राणी सांगता तागेल गोष्ट सांगता तू वच हांगसून तू वच म्हण सांगताले तो निघतलो तो ब्रह्मराक्ष सांगतलो तू कोण की म्हाका सांगू का तुका कळतवे तू गेल बार तू तुझे पती म्हाका कळता आणि माझ्या पती म्हाका कळता तुका तुका तुझ्या पती कळना म्हण तो निघतो तिथे म्हणाई सांगता यादव प्रकाश लास्ट लाईफ एक एक सांगता का चिपकली पल्ली पल्ली लिसाडत आशिल्लो तशी एक टेंबल आरापूचे वेळे हांगा उणे ब्राह्मण एक वैष्णव मानयतले आणि त्यांनी प्रसाद लेते ताचे प्रसाद आयक सनू एक कण ये लिसाड खातने ते दुगून ताका ये जन्मांत यादव प्रकाश मुसंगेल एक ब्राह्मणा जन्म मिळता आणि हे गोष्ट सांगता हांव एक्चुअली एक ब्राह्मण आशिल्लो പക്ഷെ हांव ते बघता की उणे सಣ್ಣ दुर्व्यवहार केलो ते दुगून म्हाका हे जन्म मेळ्ळे म्हणून तुगेले डिसायपल आसा रामानुजाचार्य ते रामानुजाचार्य येवन मेगेल मत्यार तांणी पाय दवरलाय हांव हांगसून वचना सांगतनी तशी रामानुजाचार्य येतलो आणि ते ते किंगाल डॉटरा मत्यावचार चरण दवरतने तवळी तो ब्रह्मराक्षस हांगसून वता तर ये तर भक्ताले ये प्रसादाल अंतुसून आमकां मनाक करूया प्रसाद इतकी पॉवरफुल ये तशी एक वेळे इथे म्हळ्यार महापूर्णम सांगून एक रामानुजाचार्य तेंच्या तेरी ये यादव प्रकाश सोडतलो आणि महापूर्णम सांगून एक भक्त आशिल्लो यमुनाचार्य शिष्य आसतलो तागेलसून दीक्षा काडतलो महाराज तर तांकां इतली करता म्हळ्यार महापूर्ण आनी तागेल वायफ दोन ग्रस्त आशिल्ली तांणी तांकांय रामानुजाचार्य गरकड रबू सांगतलो आनी सांगता तुमगेल सेवा करता म्हणून एक दिवस इथे येता म्हळ्यार दोघे तांगेल दोगाले वायफ उद्दा काडू बेगीन बांयतू वतनी थांगा वचारी की ना ये महापूर्णाल वायफाल हातारसून उणे उद्दाक रामानुजाचार्य वायफाल ते बकेटां पडतने रामानुजाचार्य वायफा सण्ण कोप येतलो सांगता म्हळ्यार मेगेल हस्बंड इज अ ग्रेट ब्राह्मण आणि ताका सेवा करूं आमी उद्दाक करता तू तांतू भितर उद्दाक करता सांगता ताका सोदतली तेंच्या विचारी की ना रामानुजाचार्य महापूर्णाल वायफाक खूब दुःख जाताने ते वचून महापूर्णाल सांगताने तर महापूर्णा लागताने आमी हांगा रावपूचे शेरी न्हय म्हणून सांगून ते सोन वतनी तांकां ते दिगच्यानी रामानुजाचार्य खूब दुःख जाताने आणि रामानुजाचार्य वायफा त्याग करून संन्यास घेतले तेन्ना रामानुजाचार्य ते कोण संन्यास घेतले एक वेळेस जेत म्हळ्यार एक रामानुजाचार्य तिरुपती वता सिने तिरुपती वच्चे वेळे तांगेले की शिष्य मारा कुटा मत्ताय तशी चौंकून वच्चे वेळे एक जगह पहुंचा राती प्रसाद घेवच्या एक व्यवस्था जाय आशिल्लो वळी तांगेल दोन डिसायपल्स आसा ते वेळे ते वाटेन ते एक वेल्थी डिसायपल अनदर इज अ व्हेरी पुअर डिसायपल तर रामानुजाचार्य तागेल सर्वेंट्स पेटे डिसायपला पेटे आनी तुमी वचून तांगेल सांग आमी येताय म्हणून आमगेल गरकड प्रसाद घेवचो म्हणून तर रामानुजाचार्य वतनी एक डिसायपल्स वतनी दोगांचे गरकड वचून वापस येतनी तर रामानुजाचार्य निघतनी इतले केले तुम्ही फर्स्ट गरकड वचून आनी इतले गेले तर सांगता वर्ष महाराज तुम्ही येताय सांगता आनी व्हडले खुशी जाले आणि तांणी सगळं अरेंजमेंट्स करू तयार जाले सांगिले तवळी रामानुजाचार्य निंगितलो तांणी तुमगेल कशी व्यवहार केलो नाही आमगेल काय सांगितलं आमकां काय निंगिल ना म्हळ्यार तो बिझीच आशिल्लो गुरु महाराजा बेगी सगळे अरेंजमेंट्स करू म्हणून सांगिले तर रामानुजाचार्य निघतले ओके सेकंड आळ आले तांणी ती केले तवलच्या सांगता की ना तो ही वॉज अ व्हेरी पुअर पर्सन पर तो ना आशिल्लो गरकेड तागेल वायफच आशिल्ली പക്ഷെ വൈഫാൻ നമുക്ക് ഉദ്ദൂൻ ബെസ്സേനെ खाणसगळं दिले उद्दा दिले चा कोण अर्थ मारले सांगा मेगेल बामुणेंच्या वेळा संगंता गेली की रामानुजाचार्य येतं गुरु महाराज येतं म्हणून तुम्ही याय म्हणून रामानुजाचार्य सांगिने वी विल गो टू द सेकंड पर्सन्स हाऊस तवळी रामानुजाचार्य आमकां कितें सांगताय म्हळ्यार वन ऑफ द बेस्ट बेसिक प्रिंसिपल ये संप्रदायांतू वैष्णव सेवा गुरु पशी गुरु शिष्या सेवा करचे देवा पशी देवाल प्युअर डिवोटी सेवा करचे दॅट इज मोर प्लीसिंग टू गुरु अँड कृष्णा हे स्वयं रामानुजाचार्य दिकेत आहेत म्हळ्यार कशी आम्ही बाकी डिवोटीसांक कशी व्यवहार करताय ते तर गुरु मोर सुख दिता प्रभुपाद सांगता इफ यू वॉन्ट टू शो युअर लव कोऑपरेट विथ इच अदर तेवढं आम्ही बांड गेमचे मतलब नॉन कोऑपरेटिव्ह हे सगळं गुरु खुशी दिना आमकां
ते ये रामानुजाचार्य आमकां दाखयता हे आसून आमकां शिकया रामानुजाचार्य तशीच रामानुजाचार्य वगळ एक वाटेन एक वेळे शिवतसिने तबळी एक तांगेल एक डिवोटी आशिल्ली एक डिवोटी आशिल्ली तागेलें नांव आशिल्लें वरदाचारी म्हणून आनी तागेले वायफ लक्ष्मी म्हणून आशिल्लें तबळी वरदाचार्य एक मातशें पुअर पर्सन उसको कांय दुड्ड नाशिल्लें तागेल्या हातांत तबळी तांणी मनान दिलें की गुरु महाराज येता गुरु महाराजा प्रसाद कोरता म्हण तशें आशिल्ले वेळे हे लक्ष्मी आलोचता म्हगेले हस्बंड ना आतां खंय सुद्दां दुड्ड हांव घेवन येतलो म्हणजे कांय ना म्हगेले हातांत ना रायस ना दाळ ना कांय ना कशी करचें म्हण तशें आशिल्ले वेळे हांगे एक रिच मर्चंट आशिल्लो आनी ते मर्चंट एक बुरी नजर आशिल्ली हे लक्ष्मी पसर बट शी वॉज अ व्हेरी चेस्ट वायफ सो शी नेवर गेव टू ऑल दीस थिंग्स सो ते दिवस तांणी ती केलें म्हळ्यार ते मर्चंटाक गेल्ले आनी सांगिलें म्हगेलो गुरू येता आनी म्हाका उणें साधन जाय तांचे कुक करूंक आनी तुवें तें दिल्लें आय विल एग्री टू युअर प्रपोजल्स अशें सांगिलें तो व्हडलो खुश जालो ताणें सांगिलें ओके ओके इतलें जाय म्हळ्यार काणबार म्हूण सांगिलें तशी ताणें खूब सामान दिलें तें सगळें हाडून एक वंडरफुल फिस्ट हे लक्ष्मीन तयार केलें मुणें विचारलें की इतना व्हडलो फिस्ट खंय सुमयलें तें हांव सांगता ना आतां गुरु महाराज येता आमकां गुरु महाराजा प्रसाद दिया म्हणून जैसे ही ये रामानुजाचार्य प्रसाद घेतलो रामानुजाचार्य सगळ्या महाराजांनी ती चमकता म्हणून रामानुजाचार्य लक्ष्मी आपयतलो आनी सांगता काही करी गेले महाप्रसाद आणि चरणामृत ते हाळावून दी म्हणून सांगताले तें घेवन लक्ष्मी सांजवळ वचून ते हाळाक चरणामृत आनी कितें दिता म्हगेले गुरून तिमच्या सांगिलें तशीच हे पिमच्या ते खाण आनी पित्तने तुरंत तागेली मनस्थिती चेंज जातली आनी रामानुजाचार्या पांयांकडेन पळोवन तो रामानुजाचार्या शिष्य जाता तेवळान तुम्हाला जाता की कशी हे चरणामृत आनी प्रसाद आमी कशी कॉन्शियसनेस मतलब ते हाळा कांय कॉन्शियसनेस ना आशिल्ली ताका कळना आशिल्लें हें सगळें तो भक्त ना आशिल्लो जेन्ना ताणें तें खमच्यांनी की ना ताका ते शक्ती मेळ्ळी तशीच एक संदर्भ येता आमगेल कुंभमेळा आता कुंभमेळा चमकत न्हय तो कुंभमेळा तूं असुरांनी राजा तांकां कुंभमेळा तातूंत भितर अमृत आशिल्लें तो मोहिनी मिर्ती अमृत दिवचे वेळे सगळे देवता मार एक साइडा बेसनी आनी एक राहू आहे न्हू देवता सूर्य आनी चंद्र ताजे बीच में बेसलो आनी राहू देवानी ती केलें म्हळ्यार मोहिनी मुर्तीन राहू के उणें दिल्लें जैसे राहू पिता ना सूर्य आनी चंद्रान सांगिना अरे हे राहू तर म्हण तुरंत चक्र घालून ताका मारलें तवळी आचार्य लोक सांगता म्हळ्यार देवा कळना हांवें की हे राहू म्हणून कळतसी न्ही പക്ഷേ इत्या ताका अमृत दिलें ये प्रूव करूं की अमृत कोणेय आदमी पिताय तो अमर जाता म्हण तशीच देवाने हरिनाम ये उच्चिष्ट हे सगळं कोई व्यक्ती कशी तागेली कॉन्शियसनेस आसो ताका खूब ताजे लाभ मेळटा अशें आमी कॉन्शियसनेस आमगेले कॉन्शियसनेस दवरून आमी केलें जाल्यार आमकां ताजे लाभ मिलियन्स ऑफ टायम्स ज्या जाता तें आमकां शिकुयात तशी एक दिवस इतलेंच म्हळ्यार एक अनदर एक गुरु असताना रामानुजाचार्याचे तागेलें नांव आसताना गोष्टीपूर्ण तवळी कोणी सांगता न्ही गोष्टीपूर्णाले एक पर्टिक्युलर मंत्र आसा तो मंत्र रामानुजाचार्या दिवी म्हणून गोष्टीपूर्णाले वतली रामानुजाचार्य खूब चौंकून एक्चुअली श्रीरंगामसून बहुत दूर आसता तांकां कांचीपुरमसून हांगा वचून गोष्टीपूर्णाले निघतनी हे मंत्र तो गोष्टीपूर्ण निघतलो हू हॅज कम तो रामानुजाचार्य सांगता इट इज मी आई रामानुजाचार्य मैं रामानुजाचार्य है आयलो म्हणून सांगतनी गोष्टीपूर्ण सांगता मागीर यो म्हण तशी 18 टायम्स वतनी लास्ट टाइम जे बच्चांनी की ना रामानुजाचार्य सांगतलो कोण येयले म्हणून रामानुजाचार्य सांगता अडियन म्हळ्यार तमिळांत अडियन म्हळ्यार सर्वेंट your servant has come सगळी गोष्टी पूर्ण उठ्ठान येतलो आनी सांगता रामानुजाचार्या बुद्धीतलो सांगतलो तुका हांव एक मंत्र दिविन हे मंत्र तू कोणा दिवच्या पडना हे मंत्र जपिलाय 100% you will go back to God to Vaikuntha and what is the mantra ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो ये ओम नमो भगवते नारायणाय ये मंत्र दितली तो ये मंत्र मिलचा आनी रामानुजाचार्य इतकी खुशी जाता रामानुजाचार्य तीर्थ म्हळ्यार थांगो वचून कांचीपुरम ते गोपुर आंचार चढतली गोपुर आंचार सक्टांक उद्दी सक्टांक एमच्या सांगतली सक्टांक एमच्या सांगता हांव तुका एक मंत्र दिवच्या हे मंत्र तुम्ही जपिलाय तुम्ही 100% तुम्ही गोलोक
वैकुंठ वत्तानी सोनी मंदूर तांकां दितनी तें कुचानी गोष्टी पूर्ण खूब गुस्सा येता आम तुगे सांगिल्लें दिवच्या पडना म्हूण तवळ रामानुजार सांगा दिती म्हळ्यार आता म्हाका तुम्ही म्हाका शाबू दिताय म्हाका कांय कळपना अशें उतले जाणां बेनिफीट जातले ते शाबू घेवच्याक आम तयार आमी चोयताय म्हणजे जो ग्रेट आचार्य जो येतने तन्नी तांगेल कष्टाक तन्नी कांय येना तांगेल हृदयांत बाकी सिलाबेगे बहुत खूब प्रेम आसा ये रामानुचार्य कितें वैष्णव कोण म्हळ्यार दूर पराई जाणी रे बाकी आसला दुःख वैष्णवादी कोसूना तागेल दुःखाक कांय प्रॉब्लेम ना പക്ഷെ बाकी आसलांक दुःखम चे वैष्णवाक दिकोसूना ते आमी आतां सुगून रामानुचार्य क्वालिटीज आमकां शिकयात तशी खूब बहुत स्टोरी आसा रामानुजाचार्याचे आता उतून आमी उतून आमकां सांगुया समय ना आता പക്ഷെ रामानुजाचा स्टोरी इज लायक स्काय हाउ मच एवर वी कॅन फ्लाय उतरेत आमी करूं वचताने लास्ट रामानुजाचार्य एक स्टोरी सांगून हांव हे विराम दिता रामानुजाचार्य कांजीपुरम तरफ आशिल्लो तेवळी यमुनाचार्य डिपार्चर जाताने यमुनाचार्य शरीर सोडून वताने तेवळी श्रीरंगम कोण लीडर ना आसताने तांकां देर इज नो लीडर फॉर श्री संप्रदाय तांणी सांगताने श्री सांगताने की आमकां रामानुजाचार्य उदून हाडका म्हूण रामानुजाचार्य वचून उद्दूचे वेळे वरदराज एग्रीने करतलो म्हळ्यार तांकां ते टायम कशी म्हळ्यार सगळं देव आले की निघतने सिंतनी तो देव आन्सर दितलो आशिल्लो वरदराज was not agreeing to send रामानुजाचार्य तवळी श्रीरंगम में रंगनाथ करता म्हळ्यार रंगनाथ संग डिवोटी सांगताने की एक काम कैरी कराई तुम्ही वर रंगम संग एक डिवोटी आसा ही सिंग्स सो वेल बहुत अच्छा गाता है चांग कोण गीत म्हणतलो भजन करतलो तक्का थांगा पेटे आई आणि वरदराजाक मुखार हे स्तोत्र सगान वरदराजा खुशी कराई वरदराज तांचो सुगून वरदराज तो वर दिमचो तो वर दितलो वर दिमचे वेळार तुमी निंगाई की म्हाका रामानुचार्य जाय तो वरदराज इज फेमस फॉर गिविंग वर ये तशी जाव न्हू हे वर रंगात हांगा वचून खूब चा यमुनाचार्यान दिक्किने ते स्तोत्र सगळं गाणं जातले तेंच्यान वरदराज खूब खुशी जातलो वरदराज सांगतलो तुका इतली जाय म्हणून निंगे आम तुका दिवीत तवळी हे वरदरंगातले शुवर वे तुम्ही दिता न्हय हांव वरदराज हांव इतें दिमच्या तयार जाम विष्णू सुप्रीम पर्सन लक्ष्मी आनी म्हाका सोड तूं इतें निमगे हांव दिवेन तवळ वरदरांक सांगता काय लक्ष्मी आनी तुमी दोगे चांग कोण हांगा राबाय आमकां म्हाका तें कांय नाका पक्का न्हय तुमी दिता न्ही हा डोंट डाउट आनी खूब आनी वरदरांक कितें करता म्हळ्यार शास्त्रां सुगून श्लोक सांगतलो की तुम्ही सांगिन सशी तुमगेल वाक कभी ये वचून नाम सर तो वरदराज सांगतो डोंट वरी आय विल गिव तवळी वरदरंग निमतलो म्हाका रामानुजाचार्य जाय तवळ वरदराजा ते माया एक्चुअली रंगनाथान माया पोटेन्सी वरदराजाक कवर केले ते पोटेन्सी तवळी सांगा दिती म्हळ्यार अय्यो आतां आमकां कशी दिवचे रामानुजाचार्य പക്ഷേ सिन्स I have agreed I have to give तशी रामानुजाचार्य सांगून रामानुजाचार्य श्रीरंगम वतलो श्रीरंगमाचे वेळे स्वयं रंगनाथ भायर येतलो आनी रामानुजाचार्य हात दोन ओन तांगेल क्वॉर्टर्स वचून हे करतले तशीच आसना रामानुजाचार्य पाशी लाव थंगाच्या देवाक श्री रंगनाथाक आनी रामानुजाचार्य रंगनाथ सांगतलो आजी तोट्ट I give you the power that whoever you say I will take them back to God. म्हळ्यार आम तुमकां पावर दिता तुम्ही कोणाकय सांगिल्ले ताका हांव वैकुंठा प्राप्ती करूं जाय शक्ती तुमकां दिता म्हूण सांगता दिस इज द पावर ऑफ डिवोटीज देवाक भक्तन तीन कांय ना हे ओपुलेंस कांय देवा एक 5 पैसे वॅल्यू ना देवाक इतें दिमच्या तयार देव ध्रुव महाराजाक पुरो संसार दिलो तवळी रामचंद्र विभीषणेन शरण घेता आनी रामचंद्रान सांगिने आय विल मेक यू द किंग ऑफ लंका तवळी कोणी निघता न्ही आता लंका इतली करप लंका आता रावण मेल नाल्यार इतली करता न्ही कांय ना ताका अयोध्या दितलो
तो भरत आहे तिथं भरत आम ऐकून दिसतलो देवा हे काय प्रश्न ना देवा एव्हरीथिंग इज बट फॉर हिम द डिवोटीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग तवळ तशी जावनु रामानुजाचार्य लास्ट दिवस रामानुजाचार्य तीर्थन म्हळे ರಂಗನಾಥಲ್ वचून सांगतलो आणि म्हाका हांगा बसूना आय वांट टू कम टू यू वैकुंठायम आग्रह म्हाका म्हणून तवळ रंगनाथ सांगतलो इत्याकी हांगा बाय तू दॅट टाइम रामानुजाचार्य वॉज 125 years old तवळ सांगतलो इतकी प्रॉब्लेम खूप आला तू हांगा प्रचार करता नाही नाही म्हाका तर हांगा बसूना आय एम व्हेरी मच feeling separation from you म्हाका तेले तू गेले गेम काम सांगतनी तेचेला रंगनाथ सांगतलो शरी तू आमगेले गे आय म्हणून रामानुजाचार्य ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ जातलो आता कोई व्यक्ती का तागेल काय ना तागेल आता काय ना ताके 10,000 acres मिलाय कशी खुशी असतनी तशी रामानुजाचार्य खुशी जातनी आणि रामानुजाचार्य येऊन सक्ताले सांगतलो की आम्हा चावत होता तुम्ही हे कराई म्हणून तशी गोविंदा तागेल कसिन അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻ തങ്കൽ ലാപ്പാർ മത്തെന്തോന്നു വഗ്കളെ ഡിവോട്ടിയിലത്തെ പേർദോൻ രാമാനുജാചാര്യ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತನಿ 72 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕುಸ್ತ ದಿತ್ತನಿ ಅಂತೂ ಮೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಡಿವೋटीज तशी एक एक इन्स्ट्रक्शन खूप इन्स्ट्रक्शन असतं हे सगळं देऊन रामानुजाचार्य हे शरीर छोड वताने तो शरीर वरचवळ इथे तर मला नॉर्मली डेड बॉडी देवळा भायर त्यांनी समाधी देव പക്ഷെ देव सांगत रंगनाथ येतलो रंगनाथ सांगतलो देवळा भायर नाका देवळा भितरी आमकां हें करूं म्हण तशी देवळा भितर एक स्थळ आरी हांगा वसंत सेवा करचें एक स्थळ आसा हांगा रामानुजाचार्या शरीर हांगा समाधी दिसतनी आणि ताजूनचे रामानुजाचार्याने एक डीटी कार कोण दिलेने डिवोटीज वेगळे ते हांगा इन्स्टॉल करताने आणि देव सांगतली ती म्हळ्यार आज म्हाका कांय तू ऑफर को नाका पुजारी सांगतलो आय डोंट वॉन्ट एनीथिंग टुडे गुड फूड ओनली वॉटर यू गिव मी आणि ते दिवस देव खाली उद्दा मात्र बिन रंगनाथ ते दिवस हे करता तशी तशी रामानुजाचार्य सिने रामानुजाचार्य अशी सिनाळ आमकां जे त्यांनी हे भौतिक संसार आहे न्हू ये कृष्ण भक्ती हे करता येतं सो हरे कृष्णा आज आम्ही यही प्रार्थना करूया आमकां रामानुजाचार्य सुकून की त्यांनी दाखवून दिलेले ते वैष्णव सेवा आणि कृष्णू एव्हरीथिंग हे दो प्रिन्सिपल आमगेल हृदयांतू येवो आणि आम्ही आमगेल गुरुले कृष्णाले भक्ती चांग रूपीन करू एक सद्भाग्य आमकां मेळूं सांगून प्रार्थना करून हरे कृष्णा थँक्यू